आमी गटग्राज भोगतात कित्याक एक वेळार जेन्ना युनियन टेरिटरी आहलें तेन्ना कसलोय डिसिजन आहा जाल्यार गव्हर्नराक वतालो लेफ्टनंट गव्हर्नर. आयज गोंयांत खुबशी उदरगत जाल्या सुदरप जाला विकास जाला कोणूय तेजो एडवांटेज हें घेवपाक बट इज अ फॅक्ट की गोंया उदरगत सुदरप विकास जाला. जरी तरी गोंय आमकां स्वतंत्राय जायत वर्सां आदीं फाटीं मेवली. We lost the benefit of the 5-year plans which were started by Pandit Jawaharlal Nehru, but we have overtaken other states as far as social indicators, human resource development indicators, the standard of living, education, health indicators, birth rates. They can be compared to many of the countries in Europe. And देखून आयच्या दिसाक आमी पयलीं सद्याक काँग्रेस पार्टीक हातूंतलो ह्यो जरी तर आमकां गटग्राज मेवलें काँग्रेस पक्षाचें रीण आमच्यांनी फारीक करूंक जायना गोंयकारांनी. तेच बराबर ज्या व्यक्तींनी महाव्यक्तींनी ह्या स्टेटहुडाक आनी गोंयचे उदरगतीक जो वावर केला काम केला कार्य केला कश्ट काडल्यात हेंय रीण आमच्यांनी फारीक करूंक जायना. तर आयच्या ह्या कुशलकायेच्या दिसाक गटग्राजाच्या दिसाक आमी थारायलें की आयच्या दिसाक 2 व्यक्ती हांचो सन्मान जावं आमची ऑनर आमी करतले. आनी देखून आमी रिक्वेस्ट केलें बाब एदुआर्द फालेरो जो जेन्ना आमकां गटग्राज मेळ्ळें तेन्ना मंत्री आसलो केंद्र सरकारांत. आनीक श्रीमती सुलोचना काटकर जरी तरी ती आमचे बराबर ना तिचो वावर काम आमच्यांनी केन्ना विसरूंक जावचें ना. 1971-72 we got elected, both of us. He was in United Bonds, I was in AMG party. There was single congressman from Daman, one Mr. Tandel, Levi Tandel, Speaker. Speaker was from Diu, Mr. Fugro. I won't be too long because I don't want to take much of your time. This was from 1972. I became a forest minister, a law minister. At that time only 3 ministers were there. Mr. Usgaonkar, Mr. Bandodkar, and myself. And the state minister was Ms. Shashikala.